आज दोन पेटिशनाचेर हियरिंग आशिल्लें की पेटिशनान जो सबमिशन दिल्लें ताजेर ते रिप्लाय दिल्लो की रिप्लायचे ताणें डेट मारून घेतली आसा एक जाली की दुसरें जे 8 जुनाचें हियरिंग आशिल्लें ताजेर पयल्याच फावट हियरिंग आशिल्लें दोन दिसांनी की ताणें डेट मारून घेतली आसा आपल्याक 6 विकाचो टायम जाय अशें तो मागून घेतलेलो आसा आनी त्यामुळे तो ग्रांट केल्लो आसा की त्यामुळे की दोन्ही हियरिंगी आसा की एक हियरिंगाचे सगळं आफ्टर 15 डेज म्हणजे साधारण म्हाका लक्षांत की 28-29 तारखेक सेकंड हियरिंग घेतली आनी त्या नंतर तांणे 6 वीक्स मागून घेतलो आसा तो साधारणसो एप्रील आय थिंक एप्रील 5 एप्रील खंयच्या पेटिशनान सेकंड 8 जुनाची 8 ML डॉमिनिकान आणि दुसरे खंयचे अमित पाटकरान जे फायल केल्ले दिगंबर आणि मायकल अमित पाटकरान दिगंबरची त्या पेटिशनाचेर पेटिशनर आयिल्लो पण कंप्लेनर आयिल्लो पेटिशनर हें येवना सेकंड पार्टी आसा येवंक ना एबसेंट आशिल्ली. I am representing Mr. Kamath, Mr. and Mrs. Lobo, Rajesh Fardesai, and Mr. Kedar Naik. Some other lawyers have appeared for the other legislators. We have been just served in the matter. We have sought time to file a reply. So time Friday काय कितें तरी सर्व जालें. So आमी थोडो टायम मागला to file.